न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यान पयलीं आमी ह्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गावसाचे कडेन। सर, तुमच्या कडेन खंयची अपडेट आसा? गोंय सरकारान आयज नक्षा प्रोग्राम लॉन्च केलो आनी ह्या नक्षा प्रोग्रामा अंतर्गत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत GIS मॅपिंग करतले। हे GIS मॅपिंग कितें तर जे रस्ते वेगवेगळ्या गांवांनी आसात, शहरांनी आसात, म्युनिसिपल एरियांनी आसात किंवा पंचायतींनी आसात तांचे मॅपिंग करतले आनी ते प्रमाण ज्या लोकांनी घरां खातीर म्हणा वा ज्या डेव्हलपरांनी बिल्डिंगो बांदून काडल्यात तांणी TCP कडेन तांचे बांदकामांचे आराखडे सबमीट केले ते प्रमाण रस्ते सोडल्यात की ना ते पळयतले। समजा रस्ते 10 मीटर आराखड्यात दाखयल्ले आसात आनी प्रत्यक्षात 8 मीटर वा 5 मिटरच सोडल्यात जाल्यार तांचेर कारवाय करतले। अशें कित्याक करतले जाल्यार खुबशे फावटी उजो लागलो वा हेर आपतकालीन परिस्थितीत जेन्ना उजो पालोवपी दळाची गाडी वयता तेन्ना तांकां वाट मेळना। 3 मिटराचे धाकटे रस्ते आशिल्ल्या कारणान तांकां फुडें वचपाक मेळना। ताका लागून मागीर लोक उपरांत म्हणटात की उजो पालोवपी दळाची गाडी वेळार पावली ना ताका लागून उजो लागलो। अशें जेन्ना आरोप करतात तेन्ना लोकांनी आतां मातशें सादूर रावचें अशे तरेची एक शिटकावणीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली आसा। हे GIS मॅपिंग आतां बेगिनाच सुरवात जातली। सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात। आणि एक महत्वाची बातमी म्हळ्यार जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे जे ग्रुप मेंबर्स आता ते जे मध्यान आहार प्रोवायड करता स्कुलाच्या भुरग्यांक तांचो खंय 8 म्हयन्याचो पेमेंट आहा तो अजून दिवंकूच ना। तांच्यांनी हे विशीं आमदार विजय सरदेसायांची भेट घेतल्या आणि विजय सरदेसायान सरकाराक वॉर्निंग दिली आसा की त्यांची शुक्रार मेरेन जो पेमेंट आहा पेंडींग तो दिवपाचो ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा। फुडें वचूया संजना कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। कलाकारांची खाण म्हणून वळख आशिल्ल्या कला अकादमीची सध्या कुशिकच्या वाठाराची परिस्थिती सामकी बिकट आसा। तो आमकां आमचो रिपोर्टर जेन्ना थंय पावलो तेन्ना ताका थंय सायडीक कोयराच्यो राशी मारिल्ल्यो दिश्टी पडलो आनी तातूंत फकत वेट आनी ड्राय अशें सेपरेट ना तर मिक्स आशिल्ल्यान थंय सामको अशें तरेन उग्रो वास येता जातून प्रेक्षक सुद्दां नाटकां पळोवंक वयता ते सामके विट्टा अक्षरशः। म्हणून हाचेर कोणें तरी दखल घेवची अशी मागणी आमच्या रिपोर्टांतल्यान आमी केला। ही सविस्तर बातमी 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पोवची। तर ही सविस्तर बातमी तुम्ही यायच्या 7च्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें वचूया रिपोर्टर गौरेशा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। आयज सांजे जी एक धक्कादायक बातमी अशी येयल्ली आसा ती म्हणजे प्रयागराज गेल्ले जे गोंयच्यान जी गव्हर्मेंटान ट्रेन धाडलेली ती दुसरी ट्रेनीन गेल्लो कुडचड्या वयलो रामा पेडणेकर म्हणून ताका थंय गर्देन तो खंय शेणलो आपली फॅमिली कडल्यान पयस पावलो आनी थंय ताका भियोन हार्ट एटॅक येयलो आनी थंय तेजें मरण येयलें। आनीक ही तेजी जी कूड आसा ती आयज सांजे पावतली आनी धारगाळे हांगा तेजो अंतीम संस्कार जातलो। आनी त्याच बरोबर आयची जी दुसरी बातमी आसा ती बातमी फाटली 5 वर्सान गोंयान कितले एक्सिडेंट जाल्यात ते आमी सगळे तुमचे मुखार रिपोर्ट सगळो दवरलेलो आसा। गोंयभरान फाटली 5 वर्सां म्हणजे 2020 ते 2024 ह्या वेळार 13,765 रस्त्यांचेर अपघात जाल्ले आसात आनी तितून 924 हे जे अपघात आसात ते फेटल एक्सिडेंट म्हणूंक शकता आमी 924 जाल्ले आसात आनी तितून 1022 लोकांचो जीव गेल्लो आसा। म्हणजे रस्त्यार आतां जे
गोंयान एक्सिडेंट जातात आनी रस्त्यार खुबशीं आमकां मरणां आयकूंक येतात. डेली आमकां न्यूज येतात. सो हेचेर जे फाटले 5 वर्सांचो जो फूल रिपोर्ट आसा तो सगळो आमी हाडलेलो आसा आनी हे ज्यो दोनूय बातम्यो आसात त्यो तुमकां आयज सांजेच्या 7 बुलेटिनां पळोवंक मेळटल्यो. तर हो स्पेशल रस्ते अपघातांचे रिपोर्ट हा स्पेशल रिपोर्ट तो तुम्ही 7च्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचूया गौरीशा कडल्यान ताच्या कडल्यान जाणून घेवयाचे अपडेट. काल सोमारा म्हापशाचो एक नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकार आणि एक RTI एक्टिविस्ट शेटये म्हणून सो हांचे एक बरे झगडे पेटिल्ले आनी काल तो शेटये जो आसा तो रक्तबंबाळ जावन बांबोळे हांगासर गेल्लो. सो ताणें अशें म्हटलें की आपणें जेन्ना हो नगरसेवक आसा ताची कागाळ केल्ली की ताचें घर जें आसा तें इल्लिगल आसा, इल्लिगल बांदकाम आसा ताच्या घराचें, त्या विरोधात तेणें कागाळ केल्ली म्हणून त्या नगरसेवकान आपल्याक बडयलो अशें म्हणून तो रक्तबंबाळ जावन ताणें हें स्टेटमेंट केलें. सो ताच्या उपरांत हो जो नगरसेवक आसा स्वप्नील शिरोडकर ताची सुद्दां फॅमिली थंय चॅकअपा खातीर गेल्ली, तांचे झगडे जाल्ले म्हणून. आनी ताची बायल म्हणपाक लागली की हो जो शेटये आसा, शेटये जो आसा एक्टिविस्ट, RTI एक्टिविस्ट, तो खंय आमच्या घरा आयलो आनी तेणीच आमकां मारपेट आनी दादागिरी करता आसतना जी कितें बाचाबाची जाली तेन्ना खंय तो सोंपणा वयल्यान पांय निसरून पडलो म्हणून ताका दुखापत जाल्या. म्हणून तांच्यांनी आतां उरफाटी क्रॉस FIR त्याच्या विरोधात नोंद केलेली आसा. तो नगरसेवक जो आशिल्लो स्वप्नील शिरोडकराच्या आवयन अशें म्हटलां की त्या RTI कार्यकर्तो जो आसा शेटये हो आमच्या घरा आयलो आपल्या सुनेक आनी आपल्याक तांच्यांनी अपमान केला आनी अपमानास्पद कितें कितें आमकां अपमान करून आमचेर कितें कितें नाका जाल्ले आरोप तांच्यांनी केले म्हणून तांच्यांनी कागाळ ती केलेली आसा. ही एक बातमी जाली. दुसरी बातमी अशी आसा की अमेरिकेक जे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे निवडून आयले उपरांत थंय वेगवेगळी आतां रुल्स, कठोर रुल्स तांच्यांनी थंय लागू करपाक सुरवात केल्या उपरांत जे बेकायदेशीर स्थलांतरीत आशिल्ले अमेरिकेक, USAक तांकां भायर काडपाक सुरवात केली. ताच्या उपरांत भारतीय जे नागरीक थंय स्थलांतरीत आशिल्ले बेकायदेशीर तांकां कितल्याशाच जाणांक धाडले. काल सोमारा तिसरें विमान अमेरिकेच्यान आयलें, तितून 112 प्रवासी अमेरिकेंतल्यान देंवले अमृतसर हांगासर. सो हाचेर केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझ हाणें अशें स्टेटमेंट केलेलें आसा की जे आतां ते स्थलांतरीत बेकायदेशीर जे भारतीय तांकां धाडले तांकां कैद्या प्रमाणे तांकां वागणूक दिवं नाका, ते गुन्यांवकार ना, तांच्या कडेन बरी वागणूक दिया अशें म्हणीत केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान एक स्टेटमेंट दिलेलें आसा. तिसरी बातमी अशी आहा ती म्हटल्यार आतां पणजेचे जे रस्ते आसा ते खणून दवरिल्ले आसा, ते केन्ना काम आतां पुराय जातलें म्हणून सगळ्यांक एक आतुरता आसा. मात हें जें काम जें आसा तें 31 मार्चा पयलीं करतले अशें म्हणून ॲडवोकेट जनरल देविदास पांगमान सांगिल्लें आसा. आनी कोर्टाक आमी अशें एफिडेवीट दिल्लेलें आसा अशी तांच्यांनी ग्वाही दिलेली आसा. 31 मार्चा पयलीं हे सगळे रस्ते सुरळीत जातले येरादारी खातीर. आनी बाकीचे जी हेर कामां आसा, फुटपाथ आनी गार्डन किंवा सुशोभीकरण जें आसा ते जुनाच्या एंडिंगे मेरेन जातले अशें ॲडवोकेट जनरल देविदास पांगमान सांगला. अश्यो 3 बातम्यो आसा. तर ह्यो 3 बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचूया समिता कडल्यान ताच्या कडल्यान जाणून घेवयाचे अपडेट. तर राज्यात अपघातांचे सत्र हे सुरूच आसा. आज 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी दोगांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. एक म्हणजे तुवें पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान दुचाकी चालक जो आसा 25 वर्साचो तरणाटो ताका जाग्यारूच मरण आयलें आनी ताजी कूड जी आसा ती मांद्रे पुलिसांनी GMCन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्ली आसा. आनी दुसरी जी घडणूक आसा ती म्हणजे मयेच्या हळदणवाडी हांगा एका धांवत्या रेल्वेंतल्यान एक मनीस जो आसा तो भायर पडलो आनी ताका आगताक मरण आयिल्लें आसा. तर मेंगलोर एक्सप्रेस ह्या रेल्वेंतल्यान हो मनीस भायर पडून ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तर अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसा तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. गोंयान अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. फॅटल एक्सिडंटान एकलो जीव वगडायचे आसा. फुडें वचूया ऐश्वर्या केरकरा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवयाचे अपडेट. सावंतवाडी सावन बांबोळी GMC दुयेंतीक व्हरपी एम्ब्युलन्सीक सोमारा उसरा राती उजो लागलो. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. देखून पेडणेच्या उजो पालोवपी दळान हो उजो नियंत्रणांत हाडपाक मदत केल्ली. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आके मोतीदोंगर वाठारांत आशिल्ल्या उदकाच्या झऱ्याची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या झऱ्या कुशीक झाडां तशेंच आशी कुशीक कोयर आनी प्लास्टीक पडिल्ल्या दिश्टी पडटा. देखून सरकारान झऱ्याची देखरेख आनी नितळसाणीचेर दुर्लक्ष केलां अशें
थंयच्या थळावी गीता विर्डीकर हिचें म्हणणें आसा. तशेंच तिसरी आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार दिवचलच्या मय वाठारांत आशिल्ले मिरसांगाचे मळे सध्या करपपाक लागल्या. देखून अंदू मिरसांगेच्या पिकाचेर हावळ म्हणजे धोक्यात येवपाची शक्यता वाडिल्ल्यान शेतकार सध्या हुस्क्यात आसात. देखून हाचेर सरकारान लुकसाण भरपाई कितें तरी दिवची अशी शेतकारांची मागणी आसा. ह्यो तिनूय बातमी तुमकां सातवाराचेर पळोवपाक मेळटल्यो. आणि एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सध्या मांडवी ब्रिज जो आसा तो जुनो मांडवी ब्रिज तो बंद आसा येरादारी खातीर आनी ताका लागून जे हांगासर बेती ते पणजेची फेरी सेवा आसा तातूंत चड प्रमाणांत गर्दी जाता आनी ही फेरी सेवा आनी हितून फेरी घालची म्हण अशी मागणी काँग्रेसीन केल्लेली आनी ताका लागून तांच्यांनी आयज जे रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाचे जे सिनियर सुप्रिडंट आसा ताका मेमोरंडम दिले आनी 3 ज्यो आसा ते फेरी घालात अशे तरेची मागणी तांच्यांनी केल्लेली आसा. तर आतां तुमकां ह्यो रिपोर्टरांनी सब एडिटरांनी बातमी सांगली ते तुम्ही साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.